पळय बिल इलेक्ट्रिसिटीचें वाडटलें म्हूण आमी 2020 सांगुल्लें लॉकडावनाच्या टायमार जेन्ना हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स पास केले गोंया हाडपाक तेन्ना आमी स्पश्ट करून सगळें एक्सपोज केल्लें तो फक्त कोल हाडपाक आनी तो कोल येतालो ऑस्ट्रेलियाचो ओके जो आमचो पळय बॉस आसा बीजेपीचो ताणें ती कोल मायन घेतली ऑस्ट्रेलिया आनी थंयसान हो कोल येता तेन्ना आमी सांगुल्लें हो जेन्ना कोल येतलो तो 3 फावट म्हारगायेन विकतलो म्हूण आनी जें आमकां पळय बील येता तें 3 फावट वाडटलें म्हूण कित्याक ते म्हणटले कितें कोलाचो प्रायस वाडला पयलो कोल खंयसान येतालो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करपाक कोल इंडिया लिमिटेड CIL म्हणटा पळय ते आनी आमचे कडेन कोल ब्लॉक्स आसा झारखंड छत्तीसगड ओरिसा बिहार दीज आर ऑल दी सेंट्रल इंडियेक पळय कितले पळय कोल हें आसा ते बिलियन्स ऑफ टन्स आसा आमचे कडेन आमकां भायलो आनी कोल नाका तरी पूण हांगा कोल प्रोडक्शन उणें गेलें मोदी सरकारान आनी आपणाचो पळय बॉस आसा इंडस्ट्रियलिस्ट कोणी कॅपिटलिस्ट ताका फायदो जावपाक जाय म्हूण इम्पोर्ट करपाक तो इम्पोर्ट पळय तो करता जेन्ना आमकां सुमार 6,000 पर टन आसताले तो 19,000 प्लस हाडपाक लागलो सरकाराक विकपाक लागलो म्हणजे 3 टायम्स मोर सो नॅचरली सरकार मागीर म्हणटले अरे कोलाचो प्रायस वाडला नाव वी हॅव टू बाय प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सो दीस इज डायरेक्टली लिंक टू कोल सो लोकांनी चिंतपाक जाय आनी बीजेपीचे कोण समर्थन आसा तांणी आपणाच्या पाठयेक विचारपाक जाय हे कितें करता तुमी काय म्हूण हे सगळे आम जनतेक पळय आम सादारण गोंयकार आख्खे इंडियेक हे नुकसाण जावपाचें आसा वी हॅव टू रायज अँड स्टॉप दीस नॉनसेन्स वॉट इज गोईंग ऑन अक्रॉस इंडिया फक्त आपणाचे क्रोनी कॅपिटलिस्ट उद्योगपती फ्रेंडांक फायदो करपाक सगळे लोकांक त्रास जाल्लो आसा त्या खातीर ही बिलां वाडलेलीं आसा देर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन सिंपल कोलाचो प्रायस म्हारगायेन विकता त्या खातीर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हॅज बिकम 3 टायम्स सो आतां पळय वाडला थंय बंद जावचें ना आनी फुडें वाडयतले इलेक्ट्रिसिटी बिल्स